तुमकां खबर आसतलें की डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसीस गोयचो हेल्थ डिपार्टमेंट जो आसा तो सदांच एक कोविड बुलेटिन म्हणून मिडियाक रिलीज करता. ताजेर कितल्यो केसी टेस्ट केल्यो, कितले कोविड डेथ्स जाले ताचो उल्लेख केलो जाता. आयच्या बुलेटिनान हांगा एक फूट नोट घाल्लो आसा, सकयल बारीक फायन प्रिंटान बरयल्लें आसा की 67 डेथ 67 लोक मरण पावले कोविडा लागून आनी हे प्रायव्हेट हॉस्पिटलान केन्ना रिपोर्ट करूना म्हणून. हो पिरियड आसा 5 ऑगस्ट 2020 ते 22 मे 2021. आता असो प्रश्न पडटा, हे सरकारान हे डेथ्स जाले कोविडा लागून ते लिपयले कित्याक? दुसरो, हे फायन प्रिंट कित्याक दिला सरकारान? हाजे खरें म्हणल्यार मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत बाबान तशेंच भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगपाक जाय आशिल्लें की आमी गोंयच्या लोकां पासून हे 67 डेथ्स जाल्या कोविडाचे ते लिपयल्ले आसा. की सरकार पुढे प्रत्येक गोष्ट लिपत आयिल्ली आसा. ऑक्सिजन कमी पडले ते सरकारान लिपयले, जीएमसीन बेड ना ते सरकारान लिपयले. फक्त सरकारान केलो तो प्रमोद सावंतान दोश लोकांक दिलो की हॉस्पिटलांत रीट पावतात म्हणून लोक जीव वगडायतात म्हणून आपलो कोविडा लागून. तेन्ना आज हे परत उगडे जाल्ले आसा की सरकारान बारीक फूट नोट घालून म्हणजे कोणाचें लक्ष वचचें ना असो बारीक फायन प्रिंटान घाला की 67 लोक कोविडा लागून मरण आयले म्हणून. तेन्ना म्हजें डिमांड आसा प्रमोद सावंत बाबा कडेन तशेंच विश्वजीत राणे कडेन की 24 वरां भितर हाजे वडकी करचे, लिपयले कित्याक? हाजी ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय. तशेंच जो डेथ सर्टिफिकेट आसा ताजेर कितें उल्लेख केल्लो आसा, कितें नमूद केल्या डेथ सर्टिफिकेटार, त्या सरकारान सगळ्यो केसीस ज्यो आसा 67 केसीस ताजे सगळे व्हाईट पेपर डिस्क्लोज करपाक जाय. तेन्ना प्रमोद सावंतान 24 वरां भितर हे सगळ्या गोंयच्या लोकांक फुडें हे व्हाईट पेपर मांडपाची गरज आसा.